नमस्कार, कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। गोंयभर उटंगाराचो पावस, न्हंयाक आयलो हुंवार, रस्तो उदका पोंदा, येरादारी पडल्या आडखून लोकांचे हाल। नर्स तशेंच टेक्निकल कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो घेतले नियाळ। हॉस्पिटलांनी दोतोरांचो उणाव भरून काडपा खातीर धोरण बदलपाची गरज, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। अर्थीक उदरगत महामंडळान आतामेरेन सरकारी मालकीची 51 कोटी रुपया परस चड रिणां काडल्यात बुडीत। खात्यान वट्ट 42 जाणांनी ईडीसीची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात। जीएमआर कॅसिनो आणि गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क मेळून 738 कोटींचो घोटाळो। आमदार विजय सरदेसायाचो विधानसभेत आरोप, न्यायालयीन चौकशीची केली मागणी। गोंयान हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकाराचो यत्न चालू। हिंटरलँड पर्यटन धोरण रोखडेच करतले तयार, मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती। 5 ऑगस्टाक मादयचेर सुनावणी शक्य। आमदार रेजिनाल्ड हांच्या लेखी प्रस्नाक उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराची जाप। आता पळयात खबरो विस्तारांत। रातीच्यान झडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन हुंवार आयला। न्हंयो भरून व्हांवपाक लागिल्ल्यान रस्ते उदका पोंदा गेल्यात। ताका लागून येरादारी आडखून पडल्या। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लोकांचे हाल जाल्यात। दोन दीस मातसो विसव घेतिल्ल्या पावसान परतून नेट धरलो। बुधवारा रातीच्यान झडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन हुंवार आयला। रस्ते उदकापोंदा गेल्यात। न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान जायते कडेन उदक तुंबून उरला। ताका लागून लोकांचे हाल जाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, कोमंतक टीव्ही। अर्थीक उदरगत महामंडळान आतामेरेन सरकारी मालकीची 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यात काडल्यात। तशेंच आतामेरेन वट्ट 42 जाणांनी ईडीसीची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात। हातूंत 1987 पासून घेतिल्ल्या रिणांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या।
सरकारी मालकीची आर्थिक विकास महामंडळान आतामेरेन 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यात काडल्यात अशी माहिती विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जाबेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। आतामेरेन वट 42 जाणांनी ईडीसीची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात। हातूंत 1987 सावन घेतिल्ल्या रिणांचो आस्पाव आसा। तांची मालमत्ता पावणेर काडप आनी वैयक्तीक गॅरंटी मोडीत काडून हें रीण परतफेड करप चालू आसा अशेंय मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें। हातूंत चडशा कारखान्यांच्या धंद्यांचो आस्पाव आसा। सगळ्यांत व्हडली रक्कम 4.5 कोटी आदलो मंत्री फ्रांसीस मोंत क्रूज हांच्या नांवाचेर आसा, जाल्यार मंत्री मिकी पाशोगोच्या कंपनीचे 2 कोटी 76 लाख लोन थकला। विश्वास स्टिलाचे मालक हेमंत चड्डा आनी पुनीत चड्डा हांचे लागीं 5 कोटीचे लोन ईडीसीन बुडीत खात्यात काडला। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट वैष्णव। फाटल्या 3 दिसात जीएमआर कसिनो आणि आता इंटरनेटा खातीर पैशाचो गैरवापर केला। या सगळ्यांचो मेळून राज्यात 738 कोटींचो घोटाळो जाला असो आरोप गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो। गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवेवयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे विधानसभेत आमने सामने। गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काक 2027 मेरेन मुजतवाड आणि 182 कोटी दिवन सरकारान घोटाळो केला। जीएमआर कॅसिनो आणि आता गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काक मेळून 738 कोटींचो घोटाळो जाला असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विजयान न्यायालयीन चौकशेची मागणी केल्या। UTL म्हणटा ती सेम आमकां जी वेव म्हणून आमकां लोकांक विकता कनेक्शन। कितले जाणांक विकता आनी कितले पयशे तुका मेळटा? दिले मरे तुका कितले लोकांक दिता रे? कितले लोकांक आमचे कितले पयशे तुका मेळटा? एज ऑफ डेट सरकाराक कितले मेळटा? तुका न्ही, सरकाराक रे। एज ऑफ डेट कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 12 कोटी मेळिल्ले आसा। तो म्हाका कितें मेळ्ळा, सरकाराक कितें मेळ्ळा, तुका कितें मेळ्ळें तें सांगता। ह्या जगान आसता तुका कितें मेळ्ळें तें सांगता लास्टाक। स्पीकर सर, एक मिनिट। स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट। ताणें म्हणलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट जाय। मुखेलमंत्र्यान कॉन्फरन्स घेतलें ना, डायरेक्ट सायन मारली, हाका काडलो, सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें। स्पीकर सर, मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें। स्पीकर सर, टेबलाचेर कितें आसता, जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता। जीएमआराचें टेबल नोट आयिल्ली, ही कसिनोची टेबल नोट आयिल्ली, ही आतां टेबल नोट आयल्या। सो हातूंत स्पीकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेंच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात? 2027 मेरेन। म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा। फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हे तुमी करता तें चूक, ही एक्झॉर्बिटंट रेट, हे सबस्टँडर्ड मटेरियल, तुमकां प्रायस वॉटरहावस कुपरान सांगलां। हांव मागता स्पीकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर, कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर। पयलीं स्पीकर सर जीएमआराक 207 कोटी, ऑनशोर कझिनोक 349 क्रोर्स, आतां 182। 3 दिसांनी 738 क्रोरांची स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा। आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आसलो, तुजें आनी काडटा भायर। हें आतां पयलें 182 जें सांग तूं तुजें, आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोव नाका। स्पीकर सर, हे एडवान्स लूट मारता ते, आतांची न्ही, एडवान्स फुडें, आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते, आनी हे ते भशेन केल्लें आहा। स्पीकर सर, हांव मागता हावस कमिटी हातूंत इन्व्हेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट, हे ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। स्पीकर सर, ही लूट, ही सरकाराची लूट, ही कॉमन मनशाची लूट, हे पयशाचे सर्वसामान्याचे आहा। हांव मागता ते येडेन विचारल्यार तो भलती स्टोरी सांगता। स्पीकर सर, तो आता तुवें कितें म्हणलें? हांव थंय येवपाक सोदतालो। बसून घेयात। हे आन्सर तुजें, हे आन्सर बसून घेयात। प्रश्न जालो तुमचा उत्तर स्पीकर सर, एक सादें ताका सांगता, जी कॅबिनेट नोट येता ताका फायनान्स क्लिअरन्सूच मेळून येता। ना कॅबिनेट नोट ओव्हर रूल करून आयिल्ल्या। स्पीकर सर, कॅबिनेट नोट कॅनॉट कम विदाउट फायनान्शियल कन्करन्स। फुल आहा आरटीआय। स्पीकर सर, कॅबिनेट नोट सर, तुम्ही पैसे खातात, श्री विजय लूट सर, मारतात। स्पीकर सर, पैसे खाता कितें खाता? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। समाजीक भलायकी केंद्रांनी दोतोर, नर्स तशेंच टेक्निकल कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो नियाळ घेवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें।
दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. भलायकी केंद्रात नर्स तसेच टेक्निकल कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो नियाळ घेता अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. तशेंच हॉस्पिटलांनी दोतोरांचो उणाव आसा. गोंया भायले दोतोर सेवा दिवपाक तयार आसात, पूण ते खातीर धोरण बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. सध्या जर पळयशीत आज सकाळी सुद्धा जर थिंगा जर टोटल स्ट्रेंथ आसा जाल्यार ती फक्त 9 आसा. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव एकदां विजिटाक गेल्लो लोकांनी कंप्लेन केल्ली जाल्यार फक्त 6 सिस्टरी आसले. हाचेर मातशें म्हाका एक्सप्लेनेशन मंत्र्यान दिवपाचें. आयजच्या दिसा जे कितें लोड जो वाडला आनी जे कितें ऑनरेबल मेंबर जे म्हणटा की एडिशनल स्टाफ आनी स्टाफींग जे करपाची गरज आसा, आमी पयलींच हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोष्टी रिवायज करपाक जाय. म्हाका दिसता सेशन जाल्या उपरांत आमी बसतले. हे शॉर्टेज पड आहा तूं चर्चा कोतो म्हूण सांगता आंता मातशें कोराय सारकी चर्चा केन्ना जातले टायम बाउंड. Because if you improvise on this health center, this was done by started by your father. The CHCs during the Congress time, CHC, PHC, there was some meaning. They are all failing, and OT turning into a go down. This is a very serious issue. So you please clarify. आमकां जे खंय आमी बांदल्या ह्यो सगळ्यो गोष्टी पेरिफेरियल आमकां चालू करपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी विचार करपाक जाय की भायलो मनीस बी येवपाक तयार आहा, तर तेका ऑन बोर्ड घेवन ह्यो सगळ्यो गोष्टी तयार करपाची आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात. 70 दिवचल, पेडणे, काणकोण, सांगे तशेंच सावड्डे हे मतदारसंघ ह्या पर्यटना खातीर वेंचून काडल्यात. तेन्ना ह्या पर्यटनाक चालना दिवपी धोरण रोखडेच तयार करतले अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन विचारिल्ल्या प्रश्नाक दिल्या. स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता. पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अराउंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702. हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिझम इन स्टेट, कितल्या जाणांनी, आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज, आणि खंयचे तालुकाज गोव्यात तुम्ही हिंटरलँड टुरिझम म्हणून आयडेंटिफाय केला. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, आमचो जो बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, बिचोले मतदारसंघ आसा, तो इतलो सुंदर आसा की आमच्या अडवलपाली गांवांत एक हनुमानाचें देवूळ आसा आनी तेचेर कावी आर्टूय आसा. आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान थंय विजीट केल्या. आमच्या साळान एक वन ऑफ द शिवलिंग आसा, सगळ्यात व्हडलें शिवलिंग आसा, सगळें व्हडलें म्हणना सेकंड हायेस्ट इन गोवा. तशेंच आमच्या बिचोलेन पांडवा केव्ज आसा लांबगांव, आमच्या बिचोलेन नमाजघर आसा, ब्युटिफूल तळें आसा आमच्या वाळशेन, आमटाना डॅम आसा. अशे उत्सव जाता जी वन ऑफ द म्हणजे ते उत्सव पळोवपाक येता. गडे उत्सव साळान जाता, घोडेमोडणी जाता. अशे कितलेशेच आमच्या ह्या मतदारसंघान इतले गोष्टी आसा. आणि हे जर इतले गोष्टी जर, आणि आमचे सदांच मुख्यमंत्री म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें. आमचे पंतप्रधानजी सदांच म्हणटा, मोदीजी म्हणटा, देखो अपना देश. सो त्याच्या नंतर म्हाका मिनिस्टराक इतलेच विचारूं जाय, हे इतले सगळे जे प्लेसीस आसा, सो त्या खातीर तुमी बिचोली मतदारसंघा खातीर हिंटरलँड टुरिझम डेव्हलप करच्या खातीर तुमी कितें तुमचो रोड मॅप आसा फुडल्या 10 वर्सांक, आनी रोड मॅप आसा जाल्यार ते तुमी हाचे कितें एक्शन सुरू केल्ले आसात. इज द नंबर ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन टू गोवा जाल्यार आमचो डेटा आमी तांकां ऑलरेडी दिल्लो आसा. जवळ जवळ वर्साक स्पीकर सर ह्याच वर्सा जवळ जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हाऊस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज. आतां तांच्या भितर स्पीकर सर पोस्ट कोविड द थॉट ऑफ द टुरिस्ट हॅज चेंज्ड आनी ताज्या खातीर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर. म्हणून आमी तेन्ना टुरिझम पॉलिसीच्या मार्फत जेन्ना हो सरकार आयलो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तेन्ना आमी वी स्टार्टेड द पार्ट ऑफ गोवा बियॉन्ड बिचीस. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा. सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावड्डे, बिचोले तालुका, 70 तालुका, पेडणे तालुका, हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, तो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिझम. आतां हिंदलँड टुरिझम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या. एक होमस्टे आनी दुसरी कॅरवन टुरिझम. हिंदलँड म्हणटकर ही नवी गजाल आनी हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागांत पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिझम वाडचें,
जातून इन्क्लुझीव जावचे, म्हणजे लास्ट जशे मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागातल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागांत पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या. ते करता आसतना बॅलन्स्ड आसचो, म्हणजे कल्चर जावं, इथोस जावं, सस्टेनेबल जावचो, ह्या विचारान आमी फुडें वतात. म्हादय लवादाच्या निवाड्याक आव्हान दिवपी गोंय सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत 5 ऑगस्टाक सुनावणेक येवपाची शक्यताय आसा. आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या लेखी प्रस्नाक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ही लेखी जाप दिल्या. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान 30 जून 2024 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. कळसा प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची मागणी कर्नाटकाच्या शिष्टमंडळान केल्या. हाचे उपरांत म्हादय वांटोवपा खातीर गोंय सरकारान कसल्यो उपाय येवजण्यो केल्यात असो प्रश्न रेजिनाल्ड हांणी विचारिल्लो. हाका मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ही लेखी जाप दिली. कळसा आनी बंडुरा प्रकल्पा खातीर कसलेच तरेची कामां कर्नाटका कडल्यान सुरू नात. हाका लागून खासा उपाय येवजणेची गरज ना अशें लेखी जापेन म्हणला. कणकुबीन कर्नाटका कडल्यान सुरू आशिल्ल्या कानालाचें काम आडोवपाक सरकार कितें करता असोय प्रश्न आमदार रेजिनाल्ड हांणी केल्लो. म्हादयचें उदक व्हरपा खातीर कर्नाटकाचे जे यत्न सुरू आसात ताचेर गोंय सरकारान कर्नाटका आड 2 अवमान याचिका घाल्यात. ह्यो सगल्यो याचिका 5 ऑगस्ट सावन सुरू जावपी सुनावणेचे वळेरेंत आसा. म्हादय लवादांतूय गोंयान कर्नाटका आड याचिका दाखल केल्या. मजगतीं म्हादय संबंधी गोंयचे हित सांबाळपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेवपाची सध्या तरी प्रस्ताव ना अशी जाप उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बिरेस्तारा भुंयगत केबल फॉल्ट लोकेटर व्हॅनाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. वीज खात्यान भुंयगत केबलाच्या कामांनी खंय त्रुटी आसात काय ना हे तपासपा खातीर खास 3.5 कोटींचें फॉल्ट फायंडिंग मशीन हाडलां. ह्या मशिनान सुमार 25 किलोमीटर मेरेनच्या कामान फॉल्ट आशिल्ल्याचें कळटलें अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. Fully automatic cable fault locator, designed, manufactured and supplied by Bosch, Austria company. हे टेक्नॉलॉजी अशी जशें आमकां सोंपेपणान सांगपाक जशें आमकां आमी पडले जाल्यार एक्सरे काडल्यार नॉर्मल ऑब्वियस फॉल्ट आसा ते कळटा, पूण MRI काडल्यार कम्प्लेक्स आनी क्रिटिकल फॉल्ट आसा ते कळटा. तेच परी हें मशीन फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड, कित्याक ही 3च जाणां कडेन मशीन आसा तेंकडेन जें आसा तें सिंपल मशीन लायक एक्सरे मशीन, पूण हें मशीन आमच्या सरकाराच्या आदारान आमी खुबशे अंडरग्रावंड केला. पूण एक डिसएडवांटेज अंडरग्रावंड केबलिंगाचे की फॉल्ट जेन्ना जाता ताका केन्ना 1 दीस लागता, 10 दीस लागता, कित्याक ती मशिनरी आमचे कडेन नाशिल्ली आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेनूय नाशिल्ली. पूण ह्या मशिनान ऑलमोस्ट 20-25 किलोमिटर लेगून केबल आसलो जाल्यारूय फॉल्ट कळटा. हाय रेजिस्टंट फॉल्ट, लो रेजिस्टंट लॉट जिवन वॉटर एरियान केलो जाल्यार खूब डिफिकल्ट जाता, कित्याक स्लोली ते वॉटर वता आनी स्लोली फॉल्ट डेवलप जाता. पूण तसले फॉल्ट नॉर्मल मशिनान कळना. इट इज लायक फुल्ली लायक कार्डियक कॅथेटरायझेशन लॅब कशें आसता तेजेर आमकां एक्झॅक्टली डायग्नोस्टीक करपाक आनी एक एफेक्टीव टेस्ट इम्प्लिमेंट करपाक तेजें ट्रिटमेंट बऱ्याक पडटा. तेच परी हे लॅब हे आमचे आसा ती व्हॅन तितून कसलेय फॉल्ट अंडरग्रावंड केबलीचे विदीन 6 to 8 hours मॅक्झिमम 12 hours वील बी एबल टू फायंड. आनी हें घडून आयलें ऑनरेबल CM कितें मागीर सांपयलो तुमी इतलें अंडरग्रावंड घालता फॉल्ट फायंडींग खूब डिफिकल्ट जाता, तुमी कित्याक चिंतला. तेन्नाच आमी अंडरग्रावंड एज वेल एज ओवरहेड 2 आमी मशीन हाडली फॉर ओवरहेड आनी अंडरग्रावंड. दीस इज अ व्हेरी एक्सपेन्सीव मशीन, हाय एंड टेक्नॉलॉजी कसलेय फंड काडू शकता. अराउंड 3.5 crores. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात फॉल्ट फायंडिंग मशीन आज जे हांगासर हाडला विच इज इन फॉरेन टेक्नॉलॉजी. बाबा सी स्टीफन हाणें एक्सप्लेन केला. आमचे पावर मिनिस्टर आमदार डॉक्टर देवियर आनी रुडाल हे हांगासर आसात
ताजें इनॉग्रेशन लोकार्पण आमी आयज केलें. ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे दोनूय ओवरहेड आनी अंडरग्रावंड फॉल्ट फायंडींग मशीन ही दोनूय आमी ऑलरेडी परचेस केली आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे फॉल्ट फायंडींग करपा खातीर विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमी फॉल्ट फायंडूय करपाक शकतले आनी ओवरकम करपाक शकतले. हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की आमी ओवरहेड जरी केबल फॉल्टींग जालो जाल्यारूय तेजो फॉल्ट फायंडींग मशीन हाडला तेजेय सुरवात करता. लोकांक लायट गेली जाल्यार ती रोखडीच 10 मिनटांनी लायट रिस्टोर जावपाक जाय आनी रिस्टोर जाली ना जाल्यार लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन उलोवपाक लागता. बट हे मशीन अशें की हे मशीन अशा पद्दतीचें आसा की ते फॉल्ट फायंडींग करपा खातीर एप्रॉक्सिमेटली आमी म्हणटात 25 किलोमिटर्स सुद्दां हांगांतल्यान लोकेट करपाक शकतले की फॉल्ट एट द 25 किलोमिटर्स आनी ताज्या उपरांत थंयसर गेल्या उपरांत एक्झॅक्टली तितकोच ओपन करून केबलाचो फॉल्ट आमी फायंड आउट करपाक शकतले. नोकरेचे हायस दाखवून व्हीपी महाले या पुलीस कॉन्स्टेबलान आपल्याक 2.5 लाख रुपयांची टोपी घाल्ल्याचो आरोप कुंदेश रेकमान केलो. 2020 ह्या वर्सा ताणें आपल्या चल्याक नोकरेक लायता म्हणून आपले कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचे कुंदेश सांगता. आता पयशेय ना आनी नोकरी ना, पयशे मागल्यार मारपाची धमकी दिता अशें ताचें म्हणणें. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन कारवाय करपाची मागणी कुंदेश रेकम हांणी केल्या. विशांत महाले तेणेन म्हाजे कडेन 2.5 लाख रुपया घेतला शिरीषेक लायता म्हण चेड्याक 2020 प्रत्येक फाटी गेल्यार तो मारपाचोच बरें ताचो भितर घालून मारता म्हणटा म्हाका तो धमकी दीत आहा म्हाका तो प्रत्येक फाटी. आनी म्हाजी आतां घरा कडेन येयला 500 काबार 2 फाटी अटॅक गेला म्हाका पयशां खातीर 2 फाटी अटॅक सगळी रिपोर्ट बी जाली तर तुमकां हगलो म्हाजो. म्हाका अशें फटींगपणां करता. विशांत महाले तो पुलिसान आसता कामाक पळय तेजी आयडी पळय विशांत महाले खंयसर पुलिशन आसता हांगा पणजे हेडक्वॉर्टरान आसता तो. कितली आतां वर्सां जाली तुमची? 4 वर्सां जाले घेतला पयशे तेणे 2020 घेतला म्हाजे कडल्यान पयशे कामाक लायता म्हणून तेड्याक कामाक लायता म्हणून घेतले 2.5 लाख रुपया घेतले तेणे म्हाजे कडेन आनी तो पयशे प्रत्येक फावट पयशे विचारले तुका भितर घालून मारता म्हणून म्हाका धमकी दिता तो. हांवें आतां 2 फाटी 3रे फावट म्हाका लायफूच नाका कशें दिसलें पयशां खातीर म्हाज्या बायल भुरग्यांचे सरपळी विकून हांव पयशे दिला तांकां आनी हो म्हाका धमकी दिता म्हाका हो पळय हो हांगासर येता पळय तो पळय तुमी कितें करता ते पळयाक तेका तुमचेर अवलंबून म्हाका हे दियाक म्हाका. तुम्ही पुलीस कंप्लेंट बीन केली? ना करूंक ना. हो पुलिसान वयता धमकी दिता म्हाका मारता म्हण भितर सरल्यारूच धमकी दिता तुका भितर घालून मारता म्हणटा आनी फाल्यां म्हाका कितें जालें न्हू तोच रिस्पॉन्सिबिलिटी. पळय हो आयडी आहा तेजी होच रिस्पॉन्सिबिलिटी. हे गव्हर्मेंट सर्वंट अशें फटींगपणां करूंक लागल्यार आमी गरीब कितें करपाचें? आमी कितें करपाचें खंय वचपाचें असलें फटींगपणां करून पयशे खाता आमचे पळय कितें करता ते पळय एक न्याय दिया म्हाका प्रमोद सावंताक सांगता म्हाजे पयशे दिवंक लाय. मेर्शे तशेंच पणजे सर्कलांचेर भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोळणी जाता. PWD आनी ट्रॅफिक निरीक्षकांक ह्या जंक्शनाची पळोवणी करपाचे निर्देश दितले अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले. मेर्शे जंक्शनाचेर बसयल्ल्या सिग्नलांचो वेळ योग्य ना म्हणून आमदार विरेश बोरकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. जो जंक्शन आसा हो मेर्शे जंक्शन आसा ते सिग्नल जे आसा ते टायमींग सारके ना. जशें बाकीचे कलिग्सान सांगले तेंची टायमींग सारकी ना. ते टायमली हें जावपाचो ऑपरेशन तेंचो जो आसा तो दुसरे सायड म्हणजे हे सायडीच्यान अदर सायड सांताक्रूजच्यान वयर येता असो जाता क्रॉस जाता पळय तो सिग्नल कळना. हे सायडीच्यान सिग्नल कळना अजून पर्यंत कळना कित्याक ते सिग्नल सगळे वांगडा लायल्या. ते सेपरेट सिग्नल घालपाची गरज आसा स्पिकर. आनी स्पिकर लास्ट पॉयंट आमी जेन्ना पणजे येता पणजे जेन्ना सर्कल आसा पणजे KTC कडेन सर्कल आसा जे खांबे अटल सेतूचे खांबे आसा तो व्हडलो सर्कल केला स्पिकर तो कांयच कळना. ते टोटल कन्फ्युजन जाला. थंय सिग्नल कितें तरी घालपाक जाय जे करून स्टॉप जावन परत गाडी येतल्यो त्यो. ट्रॅफिक पुलीस आसा तेन्नाच ऑपरेशन सारकें जाता नाल्यार जायत ना स्पिकर सर. सो खंय ना खंय थंय तो जो हें आसा जंक्शन आसा पणजेचो जंक्शन मेन जंक्शन आतां त्या जंक्शनार कितले ट्रॅफिक जाता. आतां तुमी रिसंटली ते बोवा जालो म्हणून थंय हें जाल्लें खणकुलां पडलेली. आतां थंय पेवर्स घातले. आतां ते पेवर्स केन्ना येतले केन्ना वयतले खबर ना. पूण तो थंय पासून ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक सिग्नल्स म्हाका दिसता गरज आसा थंय आनी म्हाका दिसता सीएमान हेजेर सांगपाक जाय. सहसा ट्राफीक लोड खंयच्या रोडाक कितें आसता ताज्या प्रमाणे तांचो टायमींग एडजस्टमेंट आसता. आतां हेवी ट्राफीक लोड जो आसा इट इज फ्रॉम द पेंजीम टू बांबोलीम आनी भितरल्या वयता ताचो ट्राफीक लोड कमी आसता म्हणून तेजो टायमींग कमी दवरता. बट तरी सुद्दां बाप विरेश बोरकार हाणेंय सांगलो म्हणून हांव म्हाज्या ट्राफीक हे जो आसा पळय न्ही PI ट्राफीक हेका तोय बी आहा पळय न्हू ते चॅक करूंक लायता. तांणी सांगलें ते एके सायडींतल्यान दिसना म्हणटा तें कितें लेवल अप करून तो विशय जो आहा तांणी मांडला. हाजेर हांव सिरियसली म्हज्या म्हणजे PWD आनी ट्राफीक ह्या दोगांयकूय वर्किंग करून ताजेर सोल्युशन काडपाक.
2 महिन्यांचो नुस्तेमारी बंदी काळ मंगळारा सोंपलो. आता नुस्तें मारपाक सुरवात जातली. जून आणि जुलय हे 2 महिने नुस्तें मारपाक बंदी असता. नुस्तेमारी बंदीच्या काळात बोटींचेर काम करपी कामगार आपल्या गावाक वतात. बंदी उठचे कांय दीस पयलीं ते परते येतात. बंदीच्या काळात मालीम आणि कुटपण ह्या 2 जेटींचेर ट्रॉलर नांगरून दवरतात. आता नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपिल्ल्यान नव्या सिजना खातीर बोटी तयार करपा बरोबरूच जाळांची दुरुस्ती आणि हेर कामां सुरू जातलीं. कांय बोट धन्यांनी ही तयारी आदींच पुराय केल्या. देखून ते फाल्यांच्यान दर्यांत वतले जाल्यार कांय जाण आनी थोड्या दिसांनी आपल्यो बोटी दर्यांत देंवयतले. गोंयकारांक मेळटले बेगीनूच ताजें नुस्तें. फाटले 60 दीस म्हटल्यार फाटले 2 महिने जून आणि जुलय ह्या 2 महिन्याक गोंयांत नुस्तेमारी पावसामुळे बंद आशिल्ली आणि आता 1 ऑगस्टाच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान गोंयकारांक नुस्तें ताजें मेळपाचें आसा. जाल्यार फाटल्या वर्साचो समज आमी डेटा पळयलो जाल्यार 6,980 टन मॅट्रीक टन नुस्तें गोंयकारांक कमी मेळयलें. जाल्यार ह्या वर्साक सगळ्या नुस्तेकारांची एक अशी आशा आसा की ह्या वर्साक नुस्तें बरें मेळपाची शक्यता आसा अशी. आनी तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार 104 किलोमिटराचो गोंयचो हो समुद्र आसा आनी ह्या 104 किलोमिटराच्या समुद्रान सुमारे 42 ते 43 गांवांनी मोठ्या प्रमाणात नुस्तेमारी जाता. जाल्यार गोंयान आजून पर्यंत 1,909 सुमार मेकॅनिकल ज्यो बोट्स आसात त्यो रेजिस्टर जाल्ले आसात. तशेंच 318 सुमार सादी होडी रेजिस्टर जाल्ले आसात आनीक तशेंच 450 सुमार मोठे ट्रॉलर्स रेजिस्टर जाल्ले आसात. ह्यो सगळ्यो ट्रॉलर्स मेळून 42 ते 43 अशे प्रमुख अशे गांव आसात. त्या गांवांनी नुस्तेमारी मोठ्या प्रमाणात जाता. गोमंतका खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरीश गांवकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक.